Pada para bangsa negara tak meru
नमस्कार आणि सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव जाणा इतले सुंदर नाच आनी गितां हांगा चालू आसतना भाशणां आयकुपाक कोणाक नाका, पूण एक औपचारिकता म्हणून येवकाराचें उलोवप करपाक हांव हांगा हजर आसा। आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे नामनेचे उद्देजक सूरज बाब, सरकारी महाविद्यालयाचे प्राचार्य फिलीप बाब, आमचे मदीं उपस्थित आसात बाल साहित्यीक सुमेधा बाय, तशेंच कलाकार तशेंच शिक्षक राजमोहन बाब। हांव तांकां सगळ्यांक आमच्या सगळ्यांच्या वतीन माये मोगाचो येवकार दिता आनी तुमच्या लागीं मागता की ताळयांनी आमी तांकां ह्या वेळार येवकार दिवं। सभाघरांत जायते मानेस्त उपस्थित आसात, जायते लेखक कोंकणी कार्यकर्ते उपस्थित आसात, हांव तांकांय बी माये मोगाचो येवकार दिता। तशेंच सभाघरांत उपस्थित सगळे शिक्षक पालक आनी म्हजी माणकुली भुरगीं तुमकां सगळ्यांक अपुर्बायेचो येवकार। इश्टानो, 2 वर्सां उपरांत रादर 3 वर्सां उपरांत आमी परत एक फावट पेटूल घेवन पेडण्या आयल्या, पूण 2 वर्सां कोविडान जी आमची उर्जा थोडीशी ना केल्ली ती म्हाका दिसता जी पेटुलाची उर्जा आमी घेवन गेले हांगच्यान तीच उर्जा आयज परत आमकां हांगा अणभवपाक मेळटा। तुमी जो प्रतिसाद आमकां दिला, इतलो उपाट भरभरून मोग दिला, ताच्या खातीर हांव सुरवातेकूच तुमकां सगळ्यांक दिनवास म्हणटा। कोविडाचो काळ आशिल्लो आनी आमी जाणा आमी सगळीं जाणां मास्क घालून घरा बशिल्लीं आनी आमी एका तरेन हतबल जाल्लीं की कितें करचें, पूण कोंकणी भाशा मंडळ तशें करून ओगी रावलें ना। कोंकणी भाशेचोच इतिहास आसा की जेन्ना जेन्ना कोंकणी भाशेक आव्हानां मेळचीं पडल्यां तेन्ना तेन्ना कोंकणी कार्यकर्त्यांनी कोंकणी मनशांनी पेंगट बांदला, ते एकठांय आयले आनी तांणी त्या त्या वेळार गरजेचें आशिल्लें काम केलां। 60 वर्साच्या कोंकणी भाशा मंडळांनी बी गोंय मुक्ती उपरांत आपलें काम अशेंच तरेन मुखार व्हेलां आनी आयजूय बी फाटलीं कांय वर्सां जेन्ना कोविडाचो काळ आयलो तेन्ना कोंकणी भाशा मंडळाचे कार्यकर्ते आपलें काम मुखार व्हरपाक फाटीं रावले ना। काणयो जावं, गितां जावं, पुस्तकां जावं, वेगवेगळें साहित्य जावं, हें सगळें निर्मिवपाचें काम चालूच उरलें। शाणी मस्ती 7 ह्या कोविडान तयार जाली आनी ताच्या मुखार वचून तंत्रगिन्यानाच्या आदाराचेर जायते व्हिडियोज, जायते एनिमेशन व्हिडियो स्टोरीज, शिक्षणा खातीर गरजेचे आशिल्ले ऑनलायन रिसोर्सीस, अश्यो सगळ्यो गजाली कोंकणी भाशा मंडळ तयार करत रावले आनी ते सगळें साहित्य घेवन आयज आमकां तुमच्या मुखार हांगा येवपाक खूब खोस भोगता। म्हाका याद आसा पेटुलाची जेन्ना पयली कार्यावळ ह्या वर्सा मडगांव जाली जून म्हयन्यांत, तेन्ना कार्यावळ सोंपली आनी कार्यावळ सोंपल्या उपरांत आमी सगळे गोंयभरांतले कार्यकर्ते एकठांय आशिल्ले आनी ज्या पयल्या मनशान फुडली पेटूल कार्यावळ केन्ना आनी केन्ना म्हणच्या पेक्षा ती पेडण्या जावची म्हणून सांगलें तो पेडणेकार आशिल्लो केशव हांगा खंय तरी आसतलो सभाघरांत। ताणें म्हाका विचारलें की फुडली कार्यावळ केन्ना आनी पेडण्या पेटूल केन्ना करया। आनी म्हाका खूब बरें दिसता की ज्या पेडण्यान एका काळार आमी म्हणटाले की कोंकणी भास कोण उलयना वा कोंकणी भाशेक जाय तें स्थान ना, त्या पेडण्यान आयज कोंकणी भाशेक इतलो उपाट प्रतिसाद मेळटा, तुमचो सगळ्यांचो भरभरून तेंको मेळटा, हें पळोवन खरेंच खूब मन भरून आयलां। आनी ताकाच लागून आसात घडये की जेन्ना पेटुलांत आमी पेडणेच्या शैलींतलीं गितां आसपावपाचें थारायलें तेन्ना म्हाका दिसता आजोबाची जात्रा हें आयज गोंयान एका तरेन एंथम जालां। जंय जंय पेटूल जाता थंय आजोबाची जात्रा हो नाच जाले बगर जावना आनी ह्याच आजोबाच्या जात्रेक लागून शाणी मस्ती घराघरान पावल्या। एक फावट पेडणेकारां खातीर नेटान ताळयो जावपाक जाय आनी पेडणेच्या ह्या मातये खातीर नेटान ताळयो जावपाक जाय जेणे आमकां हे आजोबाचे जात्रेचें गीत दिलें। इश्टानो, कोंकणी भास सदांच मनशांक जोडत आयल्या आनी मनशांक जोडपाचीच कोंकणी भाशेची आपली एक बुन्याद आसा। कोंकणी भाशा मंडळ जावं किंवा खंयचोय कोंकणी मनीस जावं तो खंय जंय जंय वता थंय थंय हें काम मुखार व्हरता। कोंकणी भाशा मंडळाचें काम आयज फक्त गोंया पुरतें सीमीत उरूंक ना, जाल्यार जंय जंय कोंकणी मनीस आसा ते मागीर पुण्याक आसूं, मंगळुरात आसूं, कर्नाटकांत आसूं, कारवार आसूं, थंय थंय कोंकणी भाशा मंडळाचें काम चल्लां आनी कोंकणी भाशा मंडळ ताच्या हातान हात घालून हें काम मुखार व्हरता। कोंकणी मनीस जंय जंय वता थंय आपल्या काळजान कोंकणी घेवन वता आनी म्हाका खूब खोस जाता की आज मुजरत सूरजबाब आमच्या मदीं हांगा उपस्थित आसात। एक अशे उद्देजक जांकां आयज फक्त गोंयांत न्ही जाल्यार गोंया भायर जर खंयी ताणें थारायलें जाल्यार बऱ्यापैकी उद्देग ते करपाक शकतले आशिल्ले, पूण संवसार भोंवून लेगीत ते परत गोंयांत आयले, आपल्या मूळ गांवांत आयले आनी थंय ताणें आपलो धंदो आपलो उद्देग मुखार व्हरपाचें थारायलें। आमकां खूब खोस जाता की असो एक गोंयकार आज आमच्या मदीं हांगा उपस्थित आसा
आनी कोंकणी भाशा मंडळाक सदांच तांचो तेंको आसतलो अशी हांव आस्त बाळगितां. इशाना कोंकणी भाशा मंडळ जे काम करता ते गोंयभरांतले ऑलमोस्ट 365 दीस टायम टेबल आशिल्लें काम वेगवेगळ्या वाठारांनी आमचे कार्यकर्ते नाशिल्ले जाल्यार आमकां शक्य जावचें नाशिल्लें. आयज ही कार्यावळ हांगा घडून येतला संत सोयरोबानाथ आमगे सरकारी कला आनी वाणिज्य महाविद्यालयाचो जो तेंको आमकां मेळ्ळा तो तेंको हिसपा भायलो आसा. फाटले कितलेशेच दीस हांचे विद्यार्थी शिक्षक प्राचार्य मोठ्या उमेदीन ह्या पेटुलाची तयारी करता. ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यां खातीर एकदां नेटान ताळयो जावपाक जाय. जे भायर डेकोरेशन तुम्ही पळयतात वा हांगा जे सगळे कार्यकर्ते वावुरतना तुमकां दिसतात ते ह्या महाविद्यालयाचे कार्यकर्ते तशेंच पेडणेच्या आमी पेडणेकार ह्या संस्थेनूय आमकां खूब मोठो तेंको दिला. हांव ह्या संस्थांक देव बरें करूं म्हणटा. ते भायर हे पेटूल वेगवेगळे कडेन आयोजीत करपाक आमकां नेस्ले तशेंच पेडण्यान हे पेटूल आयोजीत करपाक आमकां भलायकी संचालनालयाचोय बी आदार मेळ्ळा. हांव तांकांय बी सुरवातेकूच देव बरें करूं म्हणटा. इशानो कोंकणी भाशा मंडळाचे हावेस खूब व्हडले आसात. हांवें एनिमेशनाचो वदळ उल्लेख केलो. आयज कांय सुंदर अशी एनिमेशन्स आमी तुमच्या सगळ्यांच्या सांगातान रिलीज करतात. एनिमेशन हो केदो व्हडलो वावर आनी ताच्या फाटल्यान केदो खर्च आनी कश्ट आसात हे त्या मळार काम करता तांकांच खबर आसतलें. पूण कोंकणी भाशा मंडळाक बऱ्या माप्यांचो आदार सदांच मेळत आसा आनी त्या खातीर आमकां हे एनिमेशन हांगा आयज रिलीज करपाक खूब खोस भोगता. अशा तरेचेंच काम हाच्याय मुखार आमी करतले आनी ह्या कामाक तुमचो सगळ्यांचो तेंको आमकां सदांच लाभतलो अशी आस्त बाळगिता आनी परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार दिता. सगळ्यांक निर्मास.
वाघ मामा खाता एकट्याची साता कोल्याची नाडीत ह्या केन्नाच सोंपना बाबूला हिजा होशियार होशियार अकबराच्या दरबारात हुशार एक बिरबल अकबराच्या दरबारात हुशार एक बिरबल न्यूटनाच्या तकल्यार कित्याक पडले आपल न्यूटनाच्या तकल्यार कित्याक पडले आपल बाल भगत सिंग बाल भगत सिंग बाल भगत सिंग पडला बिचारा गिरण्याक धावणाचे परत कशे घरा परत कशे घरा परत कशे घरा सर सर सरी सर सर सरी सर सर सरी सर सर सरी कणियांच्या पावसाच्यो कडकडटा झरी अशो पुस्तकाचे चला खाली ढोळी कपाटांच्या पुस्तकाचे चला खाली ढोळी सर सर सरी सर सर सरी सर सर सरी सर सर सरी कणियांच्या पावसाच्यो कडकडटा झरी अशो शाण्या तीक लागला रे मम्मा नाव करते मम्मा चल घालत मम्मा तुझ्यापेक्षा तुझं पदरूच काम करता होय तर मम्मा
सा ला 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 मम्माच्या पदराची मम्माच्या पदराची तरातराची रूपा मम्माच्या पदराची तरातराची रूपा शिमोड पुसता मीच जाऊन केला पुसता दुखा मम्माच्या पदराची तरातराची रूपा मम्माच्या पदराची
मोरा तुझे येणे रंगरंगाचे जणे मोरा तुझे येणे रंगरंगाचे जणे कृष्णमयी अंगण माझे विसरून गेले दुखणे कृष्णमयी अंगण माझे विसरून गेले दुखणे येथे 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 नाच रे मोरा जुगलबंदी म्हणजे काय? सांडू डिक्शनरी बघ आणि ही जुगलबंदी जागा साठवण आणि याची घर रॉक अँड रोल मी एक अटो रॉक अँड रोल मी एक अटो टिक 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 मी मूव एक फिन टिक 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 मी मूव एक फिन पुरे पुरे गा मित्रांनो या जुगलबंदीतून आपल्या गोष्टी सांगून घेतात मूव आणि टो ह्यो नाच तुमच्या पुढे वाटतं धर्ममनोहर पेडणेकर सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय पेडणे या शाळेची मुलगी रॉक अँड रोल मी गटो 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 Rock and roll,
मस्ती मजा केन्ना करतली मस्ती केन्ना करतली बेश्टीच तुगे चलतली एक एक खीण मोलाची जीण एक एक खीण मोलाची जीण नाच म्हज्या वांगडा नाच तूं रॉक एंड रोल कष्ट म्हज्या मोल भांगराचे साठयला ते फुडाराक मेळपाचे कष्ट मोल भांगराचे साठयला फुडाराक मेळपाचे हाले हात पाय मेळचे नाकाय हाले हात पाय मेळचे नाकाय उडटा उडटा पडशी तिग तिग rock and roll I have it to dance rock and roll I have it to that's that guy down that was that guy down that was that move my house go 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 पट्टा देसरा सर आडकुन पडला संसारा उभा पट्टा दिसला सर पाऊस आडकुन पडला घट्टा उपास करू कितें आतां कसा विस जाता करू कितें आतां कसा विस जाता सुट्टा म्हजो ए तो पावस पडून दिसला रोळीत म्हज्या घरा जेवणाची रास इतलोय पावस पडून दिसला रोळीत म्हज्या घराची रास टिक टिक दिन हांव एक फिन टिक टिक दिन हांव एक फिन चिंतून केलें सुखी जाता rock and roll I have it to rock and roll I have it to that's that guy down that was that's that guy down that was that down go 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 सरकारी प्राथमिक विद्यालय दरवाडा केरी या शाळेची भुरगी चलवच्या वच्या चलवच्या वच्या गोंयकारांच्या कारवार फिरूंक हाडूया गोंयकारांच्या कारवार फिरूंक हाडूया गोंयकारांच्या कारवार फिरूंक हाडूया गंगा वेगवेगळे उल्हासा दिलीपा माधुर्य मंगल वेगळे सुमती शैला बंदियो चल रे बाळा हो तू पेटला पंढरी इंगियो 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 कृष्णांदा इंगियो 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 उल्हासा इंगियो दिलीपा इंगियो 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 उल्हासा इंगियो दिलीपा मंगला सुमती योग शैला गोंयच्यान मागेर दोस्ती येयला मंगला सुमती योग शैला गोंयच्यान मागेर दोस्ती येयला बच्चा बच्चा चल बच्चा बच्चा गोंयकारांच्या कारवार फिरूंक हाडूया
मातीचा विचार करूया मातीचा विचार करूया घरान समाज मरे विचार करया खय होय तेंगे गोया खूप पीठ भरलात आम्ही तेका पुरा कारवार पावंडान हाडया पावसाळी कोळगे अस्कोटी हणकोट पावसाळी कोळगे अस्कोटी हणकोट हळदा हुळगा कचराया या हळदा हुळगा कचराया वाळ केली शेतवाड किंगल वाळ केली शेतवाड किंगल तेरवड कारगे सिंदर या हो तेरवड कारगे सिंदर या मनात शिकला उमेद आणि तोंडात बांगडे उलमैला मनात शिकला उमेद आणि तोंडात बांगडे उलमैला कल्या बच्चा 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 वैताळ्या काकाला फिरून हाडया Sannyasyo, Ikhyurabyo, Sarabhyo, Satsakyo, Sannyasyo, Bhanbhanrakyo, Sarabhyo, Satsakyo, Guru Mugarte Kadra Bhoya, Guru Mugarte Kadra Bhoya, Mandi Tatra Re Sakyo, Mandi Tatra Re Sakyo. फकत घरावरी दाखल कोण जाता त्यातून बरे कोंब्या मटण नुस्त्या खाऊ घाल घराये तरी दिसते खाऊया घराये तरी दिसते खाऊया शेवटे माताई कोण लागल्यो शेवटे माताई कोण लागल्यो कदम राणे पवार राणी उमेद झाली रे सैला पंढरी कृष्णाचा दिली गाऊया मंगला सुमती आणि शैला कोईच्या मागे नसेला 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 अगं बोलायला इतकी मोठी पिशवी घेऊन चाललोय आजोबाच्या जात्रेत 4 दिवस रवा आजोबाची जत्रा आजोबाची जत्रा काय दिवस पडते गो हे क्षणे लोक पैसे दिले तुम्ही तुमका आमच्या पेंड्यात काहीच खबर ना आजोबा म्हटलं आमच्या गावचं राखणदार याची आज मोठी जत्रा भरतात आणि जत्रेत आमची उडीची मच्छा खाजा खा दोघी खा आणि बाबा खा 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 आणि खेळणी किती ती तर सांगतच नका मामा ह्या दिता मावसोता दिता काका ह्या दिता आणि आकाता दिता कळलं नका चल आम्ही येतो तुमच्याकडे तुम्ही आज बघून काय बघतात चला आम्ही सगळी बच्चा आजोबाच्या जात्रेत पण ही जत्रा तुमच्या पुढे घेऊन येतात सरकारी प्राथमिक विद्यालय आजोबा शाळेची मुलगी आजोबाच्या जात्रेक मावशिली मावसोयलो मावशिली मावसोयलो मामा मामी भावजीलो इली बघनात राहिली इली बघनात राहिली इली बघबाच राहिली आजोबाच्या जात्रे आजोबाच्या जात्रे आजोबाच्या जात्रे
मामीनं घेतली बासूला काढी मामाला घेतला बाबूला गडो मामीनं घेतली बासूला गाडी मामाला घेतला बाबूला गडो टिक टिक घोडा मामाला चढा टिक टिक घोडा मामाला चढा टिक 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 चला चला जाऊया खेळणी बघूया चला चला जाऊया खेळणी बघूया जत्रेत फिरूया गावचे आजोबाचं दांडे असे गावचे आजोबाचं दांडे आजोबाचं दांडे बासूल भियाला बाबूलो भियालो बासूल भियाला बाबूलो भियालो असे गावचे मी सोनम पिरणकर तुमचा सगळ्यांचा स्वागत करते. अंदू पेटुलाचो पयलो कार्यक्रम मडगांवां हयसर जालो. ह्या पेटुलांतल्यान नवीन पुस्तकां शाणी मस्ती 7 ही सीडी सगळी शाणी मस्तींतली गाणी आसलेलो पेन ड्रायव्ह आनी ऑनलायन शिक्षणीक साहित्य अशे कितकेशेच गजाली भायर सरले. भायर पुस्तक प्रदर्शन थेयलां तर तुमी बगल्यातच आसतले आणि थोडी इकतय घेतल्या आसतल्यात असं आम्ही धरून चलतो. प्रत्येक वर्सा कोंकणी भाषा मंडळ ह्या पेटलांतल्यान भुरग्यांक गरजेचं असलेला साहित्य तांकां आकर्षित करप आणि शिक्षणीक क्षेत्रांत गरजेचे असलेले सुविधा दिता. तसंच त्यांच्या भितर वाचनाची आणि संगीताची आवड गोंयांतल्या लोक प्रकारांची वळख तयार करपाचो प्रयत्न करता. बाल साहित्यात ल्हान ल्हान गोष्टी गाणी बडबड गितां शाळेचे तक्ते चित्रबोध असला वेगवेगळा साहित्य ह्या मंडळ तयार करता. ल्हान भुरग्यांक वाचपाची संवय लागपाक जायी म्हणून मंडळ सातत्यान पुस्तकां तयार करीत आसा. ह्या असला साहित्य तयार करतना आमच्या भुरग्यांची मानसिकता त्यांच्या आवडी निवडी काळाप्रमाणे त्यांच्या आवडीने जाल्लो बदल कोंकणी भाशेंतले वेगवेगळे शैली वेगवेगळे विशय हांचो समावेश करता. ह्या खातीर बाल साहित्य बरोवपी लेखकां खातीर सातत्यान कार्यशाळा आणि राष्ट्रीय स्तरा वयल्या जाणकारां कडल्यान मार्गदर्शन मेळयता. ह्या करताना कोंकणीतले बाल साहित्य लेखक अनुवादक चित्रकार संगीतकार गीतकार ह्यांच्यांनी एक मोहीम अशी स्वीकारून स्वतः ह्या काम झोकून दिला. ह्या सगळ्या वावरांनी आमकां सदींच आमच्या बऱ्या मागत्यांचो आदर मेळ्ळा. आयज आमच्या बरोबर असेच कांय लोक आसत. मी कोंकणी भाषा मंडळाची अध्यक्षा अन्वेषा सिंगबाळ आणि आम्ही पेडणेकार संस्थेचे अध्यक्ष केशव महाले हांकां विनंती करताय की आमच्या आयच्या पावण्यांक व्यासपीठार घेऊन येवचा. ह्या कार्यावळीक आमकां मुख्य पावणे म्हणून लाभले फामाद उद्देजक भोमाने सूरज मोरजकार. तसाच मानाचे पावणे म्हणून लाभले
संत स्वैरभनाथ आंबिये सरकारी कला आणि वाणिज्य महाविद्यालयाचे प्राचार्य भौमानेस डॉक्टर फिलिप रॉड्रिगेश इमेलो, साहित्यिक भौमानेस सुमेधा कामत देसाई आणि शिक्षक तसेच कलाकार भौमानेस राजमोहन शेट्टी. आमचे मुख्य पाहुणे भौमानेस सूरज मोरजकार, एक लहान औद्योगिक सुरुवातीतल्यान आज गोंयांतलो फामाद असो उद्योजक म्हणून वळख असलेले सूरज मोरजकर आमच्या सगळ्यां खातीर एक प्रेरणादायी असा व्यक्तिमत्व आसा. त्यांचे सन इस्टेट डेव्हलपर्स आसूं किंवा हिल्टन ग्रुप ऑफ रिसॉर्ट, ह्या सगळ्या भितर त्यांच्या काळजाक लागीं आसा ता आमचा गोंया. आणि म्हणान त्यांच्या बांदकामांनी आणि हॉटेलांनी तुमकां गोंयाचा आर्किटेक्चर दिसताला. भारतात आसुनी किंवा भारताच्या भायर खंयसरय तांकां आपलो प्रवास थारोवपाक शक्य आसलेलो, पूण तेंच्यांनी गोंयांत रावन आपलो वेवसाय फुडें व्हेलो आणि आयज ते आपल्या वेवसायाच्या माध्यमातून गोंयाचं नाव व्हडला करतात. एक बरो खेळगडो, एक बरे उद्योजक आणि एक प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व आमच्या भितर आयज प्रमुख पाहुणे म्हणून हजर आसा. सर, तुमचं स्वागत आसा. भौमानेस्त फिलिप रॉड्रिगेश इमेलो, संत स्वैरभनाथ आंबिये सरकारी कला आणि वाणिज्य महाविद्यालयाचे प्राचार्य भौमानेस डॉक्टर फिलिप रॉड्रिगेश इमेलो सदैव आमकां प्रेरणा दितात. त्यांच्या शिक्षणाच्या क्षेत्रात भरीव असा काम आसा. आयज ह्या महाविद्यालयात ज्या पेटून जाताना त्यांची ती उपस्थिती आसा ती आमकां प्रेरणा दिवपी आसा. भौमानेस सुमेधा कामत देसाई. सुमेधाबाई ही फाटली कितकीशींच वर्सां सातत्यान साहित्याची सेवा म्हणटात ती करीत आसा. तेंच्यांनी वेगवेगळे साहित्य प्रकार हाताळ्ळे. तितल्या तितून ज्या बाल साहित्य आसा तेतून तेंच्यांनी खुबसं असं योगदान दिला. तांकां 2021 वर्साच्या बाल साहित्याच्या साहित्य अकादमी नवी दिल्लीचा पुरस्कार प्राप्त झाला. त्याच्याशिवाय तांकां आनी असे कितकेशे दुसरे पुरस्कार मेळिल्ले आसत. तेंच्यांनी आयज मेरेन मराठी तसाच कोंकणीत सुद्धा भरीव असा लेखन केल्ला आसा. ताळयो गावच्यो. भौमानेस राजमोहन शेट्ये. राजमोहन शेट्ये हे एक शिक्षक तर आसतच, पूण त्याच बरोबर बऱ्यातले बरे कलाकार सुद्धा आसत. भाषा त्याच तरेन साहित्याच्या क्षेत्रात ते असे सातत्यान योगदान करीत असत. त्याच्या व्यतिरिक्त जे वेगवेगळे सामाजिक संघटना असत त्या संघटनांनी सुद्धा त्यांचो वावर चालूच असता. जी आयची युवा पिढी आसा त्यांच्या खातीर एक प्रेरणादायी असा राजमोहन शेट्ये सरांची व्यक्तिमत्व आसा. आता ह्याच्या पुढे मी मागतोय कोकणी भाषा मंडळाची अध्यक्षा अन्वेषा सिंगवाळ ह्याच्याकडे की तेणी आमच्या सगळ्या पाहुण्यांक प्रेमाची भेट आणि याद म्हणून एक यादस्तीक दिवचा.
डॉक्टर फिलिप रॉड्रिगेज ही मेलो यांच्याकडे की त्यांनी पेटुला नाच सादर करपी शाळा भोवमान चिन्ह दिवचा. पेटुलान भाग घेवपी सगळ्या शाळेच्या शिक्षक किंवा शिक्षिकांक मी विनंती करतय की त्यांच्यानी व्यासपीठाकडे येऊन रावचा. सगळ्यांत पयलीं मी मागतय सरकारी प्राथमिक विद्यालय केळी तळवाडा पेडणेची शिक्षिका श्रीमती विद्या विनायक गाड की त्यांनी येऊन आपला यादस्तीक स्वीकारचा. त्याच्या उपरांत सरकारी प्राथमिक विद्यालय गिरनोडा पेडणे याची शिक्षिका भोमानेस दीपाली चारी यांनी व्यासपीठार येवचे. सरकारी प्राथमिक विद्यालय वळपे पेडणे हिची शिक्षिका भोमानेस वनिता कशालकर यांनी पुढे येवचे. सरकारी प्राथमिक विद्यालय आरोबा पेडणे या शाळेचे शिक्षक भोमानेस किरण बुगडे यांना विनंती करता. देव बरा करू सर. आता मी मागतोय भोमानेस सुमेधा कामत देसाई यांच्याकडे की त्यांच्यानी सगळ्या शाळांच्या तांकां यादचिन्ह दिवचे. हुतात्मा मनोहर पेडणेकर सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय पेडणे याची शिक्षिका भोमानेस सुजाता पार्सेकर यांनी पुढे येवचे. सरकारी प्राथमिक विद्यालय मुरमुसे तुये पेडणे त्याची शिक्षक भोमानेस नारायण सावंत. सरकारी प्राथमिक विद्यालय मधलावाडा पालिये पेडणे याची शिक्षिका भोमानेस मीना फर्नांडिस यांनी पुढे येवचे. सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय हसापूर पेडणे याचे शिक्षक भोमानेस शिक्षक उमेश नाईक यांनी पुढे येवचे. उमेश नाईक. सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय हसापूर पेडणे कोणी दुसरे शिक्षक बी असले. अंकुरम किडजी पेडणे भोमानेस सिद्धेश माशेलकर यांनी पुढे येवचे.
हांव मागता सर राजमोहन शेट्टी यांच्याकडे की त्यांनी फुडली कार्यावळ करची. न्यू इंग्लिश हायस्कूल केरी पेडणे ह्याची शिक्षिका भौमानेस नीलम प्रितेश महालदार यांनी पुढे येऊचे. संत झेवियर विद्यालया कोरगाव पेडणे ह्याचे शिक्षक भौमानेस मॅन्युअल फर्नांडीस. संत सैरबनाथ आंबिये कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय विघ्नोडा पेडणे हांव मागता प्राचार्य वमनेस डॉक्टर फिलिप रॉड्रिगेस इमेलो यांच्या कडेन की तेंच्यांनी हे स्वीकार करचे. धन्यवाद सर. खंयचोय कार्यक्रम बरो जातलो जाल्यार सूत्रसंचालन सारकें आसप हें खूब गरजेचं आसता. कारण सूत्रसंचालन जो करपी आसता तो कार्यक्रमाची सूत्रां जी आसा ती व्यवस्थीत सांबाळून घेता. अशीच आमच्या हय जी भुरगीं तुमकां सूत्रसंचालन करतना दिसली त्यांच्यांनी सुद्दां ह्या कार्यावळीची जी सुत्रां आसली ती सुरळीतपणान चलयली. मी मागताय आमचे जे प्रमुख पावणे आसत भौमानेस सुरज मोरजकार यांच्या कडेन की त्यांनी भुरग्यांक यादस्तीक दिवचो. सान्वी महादेव देवजी, Antonio Genoy Rodriguez, शुची सुशांत नायक, रिधिमा विक्रांत मावळणकर, श्रियांश ज्ञानेश्वर सुबाजी, श्रियांश ज्ञानेश्वर सुबाजी, धन्यवाद तुमकां सगळ्यांक. आदींच सांगल्याप्रमाणे भुरग्यांची नवीन गरज आणि बदलणारो काळ फुड्यान दवरून आमी भुरग्यां खातीर नवीन सृजनशील गजाली निर्माण करीत आसो. आयज हयसर पावण्याच्या हातीन मंडळान तयार केल्ल्या नव्या एनिमेशन व्हिडिओच्या विमोचन जाताला. हे जे एनिमेशन व्हिडिओ आसत ते जगभरातल्या कोंकणी
भुरग्यां खातीर एक सुंदर अशी भेट आसा. गीत संगीत ही जी माध्यमां आसत ती वापरून आमी नवीन जी भुरगीं आसत त्यांच्या मेरेन पावोवपाची प्रयत्न करतो. मी मागतोय आमचे जे आयचे प्रमुख अतिथी आसात श्री सुरज मळकर यांच्या कडेन की त्यांनी जी सीडी आसा त्याचा विमोचन करचा. ह्या मंडळान तयार केल्ली भुरग्यांची कवना आता ह्या नवीन माध्यमासून पावतली. हे जे व्हिडिओ आसत त्याच तरेन मंडळांनी ऑडिओ विज्युअल माध्यम तयार केल्ली आसत ती यूट्यूब चॅनलाचेर तुमकां सुद्दां बघूंक गावतली. तुमी हेचो रोखडोच लाभ घेवचो. आता जिची आमकां उत्सुकतेन वाट बघतो त्याचा पॉलअप जाताला. मी मागताय आयचे जे प्रमुख पाहुणे आसत माने सुरज मोरजकार ह्याच्या कडेन की त्यांनी 2 शब्द सांगचे आणि बाकीच्या पाहुण्यांक मागतय की त्यांच्यानी आसनस्थ जावचं. कोंकणी भाशा मंडळ आणि हांगासरले सगळे जे कार्यक्रम करपी तशेंच हेज्या फाटल्यान प्रोग्रामाच्या फाटल्यान जे सगळे लोक आसात तशेंच आमचे कोंकणी भाशा मंडळाचे बाय सिंबाळ बाय तशेंच आनी खुबशे हांगासर जमिल्ले लोक जे ल्हानपणान आमी कोंकणी आयकून आयिल्ली आसा पूण खुबशे कारणां खातीर आमची कोंकणी भाशा दाबून दवरलेली कशी दिसता. पूण आयज ज्या तरेन हे प्रोग्राम केले धाकट्या भुरग्यांनी आनी कोंकणीचो हो एक विचार आमच्या मनात हाडलो कशें कोंकणी आमची भाशा आमची एक जागृतकाय करून दिवपाक जाय ही खरी तरी आयज म्हाका कळ्ळी. कारण हांव एक पोस्टल बेलार रावता खरो आमी पेडणेचेच मोरजकर मंडळा कडेन 100-200 वर्सां फाटीं आमी कानोळे गांवांत गेले. पूण म्हाजी व्हडलीकाय ल्हानपणान कोंकणी लोकांच्या मदींच जाली जे कोंकणी हांव ल्हानपणान जयंतीबाई नायक हांच्या घरानूच व्हडलो जाला पूण ती कोंकणी आयकून आयज खुबश्या वर्सांनी म्हाका इतली खोस दिसली. आनी जे तरेन तुमी प्रोग्राम घडोवन हाडलो तुमच्या हे सगळे कार्यक्रम करपी तशेंच टॅक्नॉलॉजी जी आयज यूज केल्या भुरगे आमचे ल्हान म्हाका दिसता आनी 2-3 वर्सांनी ह्या एरियेन फिल्म इन्स्टिट्यूशन तशेंच खुबशे अशे इन्स्टिट्यूशन येतले जे धाकट्या भुरग्यांक प्रोत्साहन करपाक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटल्यो. पेडणे हो गांव आमचो सदांच फाटीं उरलेलो असो दिसता पूण आतां जे तरेन हांगा प्रगती जाल्या आनी ज्या तरेन आमची आतांची भुरगीं जी तेंची कला आसा तांकां एक प्लॅटफॉर्म मेळपाक म्हाका दिसता हो नेक्स्ट 20 ते 25 वर्सां ह्या ल्हान आमच्या आवय बापायनी जी भुरगीं आसा तेंचे आवय बापूय आसा तांकां खुबशें प्रोत्साहन दिवचें. कारण हांव एक गांवांत धाकटेशा पोस्टल बँडान कानोळे जल्माक येयलो खरो पूण म्हाका तितली ऑपॉर्च्युनिटी मेळूंक ना. कारण फायनान्साची गरज आसली पूण एक मात म्हाका दिसता म्हाज्या आवय बापायन म्हाका एक हें दिलें इन्वेस्टमेंट कसो दिलो तो म्हटल्यार हॉनस्ट रावपा खातीर. म्हाका दिसता आमची आवय बापायनी ऑनेस्टी आनी इंटेग्रिटी जी आसता आमची ती केन्नाच आमी तेजेर कॉम्प्रोमायज करूंक जायना. म्हाका दिसता आतांचे जे सगळे नवी आतां जे भुरगे आसा आनी जे आतां फुडें शिकतली आनी
फुडें खंय तरी आपले कॅरियर करतले म्हाका दिसता तांकां ही ऑनेस्टीचेरूच इन्वेस्टमेंट करूंक जाय आनी तोच इन्वेस्टमेंट करीत जाल्यारूच म्हाका दिसता आमी प्रगती करूंक पावतले. आमी खुबशे लोकांक मेळटा पूण तांचो कॉन्फिडन्स शिकपा खातीर तेंचे कडल्यान कितें तरी इन्वेस्टमेंट करतलो. म्हाजी खरें म्हटल्यार रायट प्लेस रायट टायम हाका लागून म्हाजी प्रगती जाली. हांवें धाकटुलो एक पे फोन बिजनस चालू केलो. थंयसर लोकांची खुबशी म्हाका वळख जाली. थंयच्यान हांवें एक जागो घेतलो कांदोळे, थंय कन्स्ट्रक्शन चालू केलें. पूण लोकांची भरवसो म्हणटा तो हांवें केन्नाच लूज करूंक ना. आनी पयशे नासले कारण कांयच पयशे इन्वेस्टमेंट करूंक नासले पूण आमी लोकांचो कॉन्फिडन्स घेवन लोकांची हे करिनासतना आमी वयर सरले. लोकांक केन्नाच फटय नासतना वयर सरले आनी अशें करीत 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 आयज 27 वर्सां जालीं हांव हे कामान आसा. आनी आयज म्हाका दिसता 500 ते 700 लोक म्हाज्या अंडर इनडायरेक्ट वा डायरेक्ट कामाक लोक आसा. आनी हें कारण जावपाक पावलें हेजें कारण म्हटल्यार की आमकां ल्हानपणान आमच्या आवय बापायन फक्त हेंच शिकयलें की तूं हॉनस्ट राव, केन्नाच लोकांक कोणाक फटोवपाक वचनाका, कितें जाता तें लोकांक हेल्प कर. आनी ह्याच हितून म्हाका तरी दिसता आतांचे जे भुरगे आसा कांय तरी ऑपॉर्च्युनिटी आमकां आसा. पेडण्या गांवांत एक एअरपोर्ट येयल्लो आसा. तशेंच खुबशे लोकांक आयटी पार्क घालपाक जाय. तशेंच तांकां वेअर हावजींग करूंक जाय. तशेंच हांवें सांगिल्ल्या प्रमाणे फिल्म इंडस्ट्रीचे हे खुबशे लोक हांव वळखता पूण तांकां हांगा कितें तरी ह्या ब्युटिफूल गांवांत कितें तरी करूंक जाय. म्हाजी प्रगती कारण जावपाक म्हणटा ती कोंकणी भाशा. हांव खुबशे फावटी प्रॉपर्टी घेवंक वयतालो तेन्ना भायले लोक येताले पूण म्हाजे कोंकणी खातीर म्हाका लोक प्रॉपर्टी दिताले कारण ते म्हणटा अरे हो आमचो गोंयचो भुरगो 4 पयशे कमी दी पूण हो आमकां केन्नाच फटोवचो ना. ह्या कोंकणी भाशा खातीरूच. आनी खुबशे फावटी आतां कोंकणीची उदरगत जायना कारण आमी ही कोंकणी उलोवपाक खूब फाटीं सरता. पूण हांव सदांच सांगता की आमचे गोंयचे लोक जे आसा आमी एकमेका कडेन मेळटा. कित्याक आतां एनवायरमेंटल इतले चेंज जाल्ले आसा की लोक भायले लोक गोंयांत खूब येयल्ले आसा. हांव अशें म्हणना तेंच्यांनी येवचें न्हू पूण आमी हे कोंकणी उलोवन आमकां अशें दिसता की आमी विसरले काय कोंकणी. इतले लोक भायले आतां येयल्ले आसा आनी आमी जे भोंवता तेंच्या मदीं तेतून आमकां कोंकणी उलोवपाक खुबशी उमेद येता. आमचे सगळे गांव भाव केन्ना आमी मेळटा एक 8 दिसांनी 10 दिसांनी आमकां खुबशी पोटभर आमी कोंकणी आमी फक्त कोंकणी उलयता. इंग्लीश उलयना, हिंदी उलयना कांय ना. पूण आमकां इतली खोशी जाता की 8-8 दीस 10-10 दीस आमकां कोंकणी उलोवंक मेळना कारण आमचें तें एनवायरमेंट तशें जाल्लें आसता की आमकां 70% आमकां दुसरी भाशा उलोवचें पडटा. कित्याक लोक तशे येयल्ले आसा गोंयांत. घर सोडून भायर आमकां उलोवपाक मेळना. तेन्ना म्हाका अशें दिसता की आतांची नवी पिळगी आसा तेन्ना आमची कोंकणी सांबाळून दवरची आनी एक कोंकणीनूच कितें तरी एकामेकाक आमचे गोंयकारांनी एकामेकाक हेल्प करचो. आनी हीच हांवें गोंयची आनी एक हांवें उदरगत केली म्हाज्या स्वताक ही कोंकणी गोंयची घरां बांदून गोंयचे तरेचीच घरां बांदता. आमची कंपनी जी आसा फक्त गोंयच्या भशेनूच घरां बांदता आमी. ही गोंयचो एक आयडेंटिटी उरची म्हणून गोंयची आर्किटेक्चराची आयडेंटिटी उरची. आमी घरां बांदपाक चालू केली ती आंगणाची घरां बांदपाक चालू केली की जेन्ना लोक भायले येताले फक्त बिल्डिंगांनी लोक रावताले. आमी अशें केलें की बिल्डिंगांनी रावच्या पेक्षा लोकांक आमी जागे दिले. जागे तेन्ना आमकां सोय मेळपाक लागले कारण तितले लोकांक कळनासलें की बिल्डिंगेनी रावपाचें ना. लोक सगळे गोंयांनी येवपाक लागले आनी तांकां खुबशे जागे तांचे पांय जमनीर पडटाले फर्स्ट टायम गोंयांत कारण तांकां बिल्डिंगांनी रावल्ल्या कारणान तांकां ग्रावंडार दिवपाक पांय मेळनासलो. एक ग्रास म्हणटा तें तांच्या पांयांक लागनाशिल्ले. सो ह्या कारणां खातीर आमी जी घरां बांदली आनी आज 27 वर्सांनी आयज आमी खुबशे लोकांक घरां विकल्या, खुबशे इंडस्ट्रीजांक घरां विकल्या, खुबशे एक्टरांक घरां विकल्या, खुबशे क्रिकेटरांक घरां विकल्या. पूण तेंच्यांनी आमचे कडल्यान घरां ह्याच खातीर घेतली की हे आमचें गोंय जें ब्युटिफूल आसा तेजें सरावंडींग आमचें इतलें ब्युटिफूल आसा. ह्याच कारणां खातीर आमचे कडल्यान घरां घेतली तेंच्यांनी कारण आमी गोंय सांबाळून दवरलें. म्हाज्या घरांनी गोंयकारपण तुमकां दिसतलें. तुमी जर म्हाज्या वेबसायटीर वचा तुमकां 99% गोंयच दिसतलें. तुका अशें दिसतलें की बिल्डींग खंयच्या तरी सिटींतली येवन हांगा आमी गांवांत घातल्या म्हणून. कित्याक आमी सरावंडींग कंट्रोल करूनच आमी
घरा घातलेली आसा तेन्ना म्हाजी अशी अपेक्षा आसा की ही आतांचें जनरेशन आसा तांकां खुबशे ऑपॉर्च्युनिटी येवपाच्यो आसा आनी तुमी फक्त नेक्स्ट 5 वर्सांनी कितें जावपाचें आसा ते कोर्स करा. तुमचे धाकटे भाव आसा तांकां एक गायडन्स दिवपाचें तुमी व्हडल्या भावांनी वा भयणांनी. तशेंच आवय बापायनी आतांच्या भुरग्यांक जे आतां फुडले पिळगेक 10 वर्सां तरी इतल्यो ऑपॉर्च्युनिटी येतल्यो आमच्या गोंयांत त्यो ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका दिसता आमी घेवपाक जाय आनी दुसरो भायलो कोण येतलो तेच्या पेक्षा आमी घेवपाक जाय. तेन्ना आतांच तयारी करूंक लागा. आतांच चिंता फ्युचराक कितें येवपाचें आसा पेडण्या गांवांत आमच्या और तशेंच गोंयांत भोंवतणी कोस्टल बेल्टार हॉटेलां येवपाचीं आसा. तेन्ना तुमी ही शिकवण आतांच करा कित्याक 5 वर्सांनी तुमी सगळे ट्रेन जावन तुमी रेडी आसपाक जाय. आनी हें जर घडलो जाल्यार हेजें मार्गदर्शन दितलो जाल्यार आमी आवय बापायक म्हाका दिसता हें उमेद आसा की प्रोग्राम आमी जावचो उरला जाल्यार हांव पळोवपून. पूण आयज खरेंच म्हाका खूब उमेद दिसली आनी एक म्हणटा ती म्हाका खुबश्यो गजाली उगडास येयल्यो की म्हाज्या ल्हानपणांतले जे म्हाजी पदां आसलीं जी हांव शिकतालो आनी जे तरेन म्युजीक दिलां आनी जे तरेन एक पद आनी एक तेंच्यांनी हे आमच्या भुरग्यांनी एक तरेन हो प्रोग्राम केलो एका फाटोफाट कांयच कॉपी केल्लें कशें दिसोंक ना. इट इज सो इनोवेटीव. आय वॉज सो इम्प्रेस्ड की म्हाका थंय रावन दोळे काडून कशें दिसोंक ना लोकां भुरग्यां कडल्यान. इट वॉज सच अमेझींग प्रोग्राम की हांव खरेंच काळजांतल्यान खोशी जालो. आनी आतां खुबशे आमचे कलाकार आमचे रायटर आसा. म्हाजे एक क्लायंट आसा जे म्युजीक डायरेक्टर विशाल शेखर. ते म्हाका सदांच म्हणटा की सूरज आमकां एक तरी गोंयचे पद अशें करूंक जाय फामाद करूंक जाय तेन्ना तूं म्हाका फक्त लिरिक्स दी कोणा कडल्यान तरी हांव मागता तर तुमी बरी तर लिरिक्स दिवचे हांव म्हाज्या फ्रेंडाक व्हरोन दिता. आनी तेणें आमच्या गोंया खातीर नेक्स्ट 5 years to 10 years एक पद अशें करचें की आमी सगळे सद्दां वाजयतले तशें. ताणें आतां एक पठाण पिक्चर रेडी केला ताजें म्युजीक खूब पॉप्युलर जाल्लें आसा. तेन्ना तुमी कोणी जर फुडें येवन म्हाका दिता आय वील बी हॅपी टू प्रोड्यूस इट. थँक्यू सो मच. Baka baka kada mata mata kita wah wah wah
नरकासूर भस्मासूर बकासुरावा नरकासूर भस्मासूर बकासुरावा वाव 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 कोयरा सुटाचे नाव वाव 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 कोयरा सुटाचे नाव What is best now? What is 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 now? Hare go, 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 hare go, zakho. Narkasur, Bhasmasur, Bakasurawa. Narkasur, Bhasmasur, Bakasurawa. Wow, 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 koira surta jana. Wow.
पाटोळी बोल बरी पाटोळी पडी झाली सकळी बोल बरी पाटोळी बरी आता माचीना फुटी तिका फुटीना शाळेत तुझ्या भैसाचे बडी आता दिशीना बडी आता दिशीना नमस्कार. ह्या माणकुल्यांचा जा निवेदन असा तुमकां बघून तुम्ही जे हा निवेदन बघितलं तुमकां खराच मजा येयली आसतली आणि उपकाराचा उलोवप जो आसा ता खराच खूप कठीण असता कारण एक दुसरो कोण चुकलो जाल्यार मागीर तलवार तकली. पयलीं म्हटल्यार हयसर जा निवेदन केला बाय सोनम पिरणकर त्याच्या लागीं मागता की त्याने ह्या व्यासपीठार येवचा आणि आमच्या कोंकणी भाषा मंडळाची अध्यक्षा बाय अनुषा सिंगबाळ त्यांच्या कडेन मागतंय की तेंच्यांनी सोनम पिरणकर बाय ह्या दस्तीक भेटोवचा. देव बरो करूं. खंयचीय मोठी कार्यावळ बरी करूंक जाय जाल्यार सगळ्यांचो हातभार मोलाचो आसता म्हणान तेंचे उपकार आठोवंकच जाय. ही पेटूल कार्यावळ जैतिवंत करूंक आमकां म्हत्वाचो आदार दिला संत स्वैरभानाथ MBA महाविद्यालय कोंकणी विभाग आणि त्यांचे प्राचार्य हांकां देव बरा करूं म्हणटाय. तसाच हुतात्मा मनोहर पेडणेकर सरकारी प्राथमिक विद्यालयाची हेडमिस्ट्रेस आणि त्यांच्या शाळेतल्या शिक्षकांक देव बरा करूं म्हणटाय कारण जे तुम्ही हे लहान निवेदन बघले त्यांच्यानी ह्या शाळेच्या शिक्षकांनी तांकां ट्रेन केल्लें आसा. तसाच नेस्ले हेणी गिफ्ट हॅम्पर दिल्ले खातीर तांकां दिनवास
National Tuberculosis Elimination Program Director of Health Services Goa. TB हरेगा देश जितेगा, TB हरेगा गोवा जितेगा, TB मुक्त गोवा हेणे आदार केलो म्हणून तांकां देव बरें करूं. कार्यावळी फुलांक जायी जाल्यार आमकां पावणे जायच आनी ह्या पेटुलाक येयल्ल्या मानेस्त भोवमानेस सूरज मोरजकर, भोवमानेस राजमोहन शेटे, भोवमानेस सुमेधा कामत, भोवमानेस फिलिप रोड्रिगेज मेलो हांकां काळजांतल्यान दिनवास. मागतोय सगळ्यां कडेन की तेंच्यांनी ताळ्यांचो गडगडाट करचो जेंच्यांनी जेंकां ज्या भुरग्यांनी हांगासर परफॉर्म केला तेंच्या खातीर, कारण तेंच्या शिवाय ही कार्यावळ फुडें वयची नासली. तसाच तांकां ट्रेन करपी सगळ्या शिक्षकांचे सुद्दां खूब खूब उपकार, तेंच्या खातीर सुद्दां मोठ्यान ताळयो जावच्यो. ही कार्यावळ बरीच फुल्ली, भुरग्यांच्या पालकांक खूब दिनवास, कारण तेंचो तेंको खूब मोलादीक आसलो म्हणून तेंच्या खातीरय सुद्दां जोरान ताळयो जावन. पेटूलचा निवेदन तुमकां आवडलाच आसतला, त्या ल्हान पोरांक ताळयो जावकूच जाय. परत एकदा ताळयो. आमच्या पेटुलाक प्रसिद्धी दिल्ल्या खातीर सगळ्या पत्रकारांचा खूप खूप मी देव बरा करूं म्हणटोय. तांकां लागून सगळ्या गोंयभर आमच्या पेटूल पसरला. तसाच आमी पेडणेकारांच्या सगळ्या वांगड्यांक ही कार्यावळ यशस्वी केली म्हणून चडांत चड देव बरा करूं. पेटुलाच्या आयोजनाक हातभार लायिल्ल्या सगळे कोंकणीचे वावुरपी आनी आमचे सगळे कार्यकर्ते ह्यांच्या आमी सदांच उपकारान आसतलो. आनी हय सभाघरांत जमलेल्या सगळ्या प्रेक्षकांक खूब खूब दिनवास. आमची कोंकणी अशीच फुलत आनी चडत रावली आनी तुमचो आदार आमकां फुडाराक सुद्दां आसतलो, असोच मेळटलो अशी आशा बाळगते. आनी एकदम म्हत्वाचा, भायर विक्रेक दवरलेल्या सीडी आनी पुस्तकां तुमी घेतलीच आसतली म्हणून पयलींच मी तुमच्या उपकारान रावतले. शेवटाक हयसर तुमचे ताळयो मोठ्यान जायो, कारण जितके संत सोयरोबानाथ आंबिये सरकारी महाविद्यालय विग्नोडा पेडणे हेंचे व्हॉलंटियर्स म्हणजे पेटूल सांबाळपी ते सगळे, तांकां जोरान परत एकदा ताळयो जावनी. तेंच्यांनी खूब आदार केल्ल्या खातीर हो पेटूल जो आसा प्रोग्राम तो बरो जाल्लो आसा. सगळ्यांक परत एकदा देव बरें करूं. निमणो आमचो एक नाच पळोवया. Thank you.
माथ्यात